दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आज आमी करया कुल्ल्यो रवा फ्राय। ह्यो आतां कुल्ल्यो हांवें साफ करून सुटी करून घेतलेले आसा। आतां तेका मॅरिनेशन करया। मीठ घालया, मिरची पूड घालता, हळद पूड घालता, आल्या लसणीची पेस्ट घालता आणि आगळ घालता आणि हे आता बरे असे कालून घेऊया, ढवळून घेऊया। मसालो सगळो कुल्ल्यांक लावून घेता। आता हे कुल्ल्यांक हांवें बरो मसालो लावून घेतलेलो आसा। आता मॅरिनेट करपाक अर्देवर दवरया आणि मागीर फ्राय करया। आता रवो लावून घेऊया। आता पॅनान हांवें 2 चमचे तेल घालून घेतलेले आसा आणि तेल तापलेले आसा। कुल्ल्यो घालून घेता। आता हे स्लो टू मीडियम गॅसीचेर फ्राय करून घेऊया। कुल्ल्यो आमचे एका वाटेन जाल्लेल्यो आसा, परतून घेऊया आणि परत धापून दवरया। आमच्यो कुल्ल्यो दोनाय वाटेन बऱ्यो फ्राय जाल्लेल्यो आसा, परतून घेता। आता सर्व करया। अश्यो ह्यो कुल्ल्यो खूब टेस्टी जातात। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावात दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार व्हिडिओ लायक, शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।